सोमारा काँग्रेस पक्षाची बसका जाली। ह्या वेळार स्वाती केरकर, अविनाश तावारीस आणि हेर मानेस्तू हजर असले। भाजपा सरकार हो निर्दय सरकार आसा। भाजपा सेक्युलर रावून वेचणूक जिखपाक शकना। आम आदमी पक्ष भाजपाक वेचणूक जिखपाक आधार दितले हे मुखेलमंत्र्यान आपल्या जन्मदिसाच्या निमतान स्पष्ट केला, असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे म्हणणारे ट्रोजन डिमेलो हांणी केला। जाल्यार दुसरे वाटेन काँग्रेस पक्षाची वांगडी स्वाती केरकर म्हणटा, आप हो आम आदमी पक्ष न्हय तर खास आदमी पक्ष आसा। आपूण ह्या पक्षात एक एक्टिविस्ट म्हूण भितर सरिल्ली, पूण हो पक्ष जनतेक घेवन चलपी न्हय, हो गोंयांत फक्त मतां फोडपाक आयला, असो आरोप स्वाती केरकर हिणें केला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। See, it is a well-known fact that the present government headed by Shri Lakshman Parsekar of the BJP is a heartless government. They have always maintained it. It has always been the tendency of this corrupt mind of this government to supersede the heart, to rule the heart. On the eve of the Chief Minister's birthday, the Chief Minister has openly exposed what they call it the Gandharva Viva, the illicit marriage with the AAP, which was kept under the wraps and is now no more an allegation by the opposition, but it is an admission by the Chief Minister that AAP will help the BJP to win the elections. This makes it very clear that the BJP cannot win the elections without propping up a secular front, a pretending secular front, which is an illicit relationship with the BJP, which he had no choice, but he spoke the truth on the eve of the birthday. For the first time, his heart superseded the mind, and he had to expose that we are in a relationship, may not be legal, though illicit, that will help me to come back to power. हांव जे गोंयभर म्हणजे पयलींच्यान म्हजें जें काम आसलें, लोकां कडेन म्हजो पयलींच्यानूच सगळे इश्यूंचेर हांव लोकां बरोबर आसतालें, तें पळोवन तांणी म्हजें नांव सगळे सावथ गोवा खातीर सिलेक्ट केलें। आनी हांवें एकाच कंडिशनाचेर हांव तांकां एग्री जालें की म्हजें जें काम आसा गोंयाचे बाबतींत जे कितें इश्यू आसतले ते म्हाका पार्टीच्या फ्रंटा वयल्यान म्हाका मुखार व्हरूंक मेळोंक जाय। तेन्ना म्हाका सांगलें तें तेंच्यांनी की येस, दीस इज अ एक्टिविस्ट पार्टी एंड यू कॅन गो अहेड विथ युअर इश्यूज। पूण जेन्ना इलेक्शन जालें, इलेक्शन टायमारूच म्हाका कळ्ळें की ज्या मनशांनी म्हाका फुडें काडलें तेणी म्हाका कसो थंय म्हणजे कसो फाटल्यान सुरो मारता म्हणटा पळय तशी परिस्थिती म्हजी आसली एक्चुअली। आज पर्यंत हांव जेन्ना रिजायन जालो तेन्ना सुद्दां हांवें कांयच म्हजें हें सांगूंक नासलें, पब्लिकली हांवें सांगूंक नाशिल्लें। सगळ्यांचें म्हाका हें येतालें की तुवें कित्या खातीर तुवें आप सोडली। सो हेंच रिजन आशिल्लें की तांणी प्रत्येक इश्यू, फर्स्ट इश्यू जालो कावऱ्या पळय तेन्ना फर्स्ट हें जालें, लोकांक थंय मारले आनी हांवें हांकां फोन केलो, म्हणजे राजश्री नगरसेकर आसा ते कन्वेनर म्हणटा, वाल्मिकी नायक आसा तांकां फोन केलो हांवें की अशें अशें इश्यू जाला, तुमी हांगा येयात। तेन्ना म्हाका सांगलें तूं हँडल कर, आमी पावना, हें तेंचें सांगप आसलें। आनी जेन्ना मिटींग जाता, इंडोर मिटींग जाली पार्टीची, तेन्ना ही म्हाका म्हाजेर एलिगेशन घालूंक लागली की हांव सांगून आसतना इश्यू घेता। दीस इज वॉट, हांव कितें इलिगल गजाली करूंक नासलें हांवें खंयच्योच।